आयकर खात्याच्या गोंय फांट्यान रियल इस्टेट उद्देजकांच्या मालमत्तांचेर धाडी घाल्यो. म्हायती मेळोवपा सयत सर्वेक्षणा खातीर ह्यो धाडी घाल्यात अशी म्हायती गोपांनी दिल्या. पणजेंतल्या एका मालमत्तेची धाड घालून तपासणी जाली. बांदकाम प्रकल्प उबारपी रियल इस्टेट उद्देजकांचेर ह्यो धाडी घाल्यात. गोंया सयत मुंबय, दिल्ली, नोयडा, अमृतसर ह्या शारांनी आयकर खात्यान धाडी घाल्यात. सगळ्यो मेळून 31 जाग्यांचेर कागदपत्रां खातीर ह्यो धाडी घाल्यात. धाडी घाल्ल्या रियल इस्टेट उद्देजकांचे भारत तशेंच हेर देशांनी हॉटेलांचे उद्देग आसात. विरोधी पक्षांतले पंच लेगीत सहकार्य करतात तशेंच पंच वांगडी कामा संदर्भांत आतां कार्यालयांत येवपाक लागल्यात अशें पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्होन बोगमाळो राखणे वण्टीचें उक्तावण करपाक गेल्ल्या वेळार सांगलें. कोरोना महामारी काळांत बोगमाळो दर्यावेळेर राखणे वणत कोसळिल्ली. ती बांदून ताचें सोबितीकरण करचें अशी लोकांची मागणी आशिल्ली. आयज ती मागणी पुराय जाल्या आनी लोकांक बऱ्यांतली बरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. फोंड्या पोरण्या बस स्टँडाची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या. सगळे कडेन उदक तुंबून उरलां. हे उदक पावसाचे न्हय तर सिवरेजीचे बुरशे उदक साचलां. हे निमाणे कडेन उक्ताडार आयलां. हाका लागून वेपाऱ्यांक व्हड लुकसाण जालां तशेंच यो वच करप्यांक आनी वाहन चालकांक हाचो बरोच त्रास जाता. वास्को सडा वाठारांत मुरगांव पालिकेन कोयराचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर पोकलेन हाडला. कोयरा खातीर आनीकूय 4 मशिनां हाडटले अशें उतर वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान दिलां. फुडाराक कोयराची समस्या उपरासची न्हय म्हणून हे पावल उबारतले अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हाणें पोकलेन मशिनाच्या उक्तावणा वेळार सांगलें. किलपाल करमणे वाठारांतल्या महामार्गा कुशीकच्या रानांत रातच्या वेळार कोण तरी कोयर हाडून उडयता. ह्या सगळ्या प्रकाराक थळावे लोक सामकेच विटल्यात. तेन्ना ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करून रान खात्यान संबंधिताचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण हो कोयर खंयचे तरी फॅक्टरींतलो आसूं येता. गोरवां येवन हो कोयर खातात देखून रान अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग दखल घेवन हो प्रश्न सुटावो करचो अशें तांचें म्हणणें.
शाळांनी मोबाईल वापराचे प्रमाण दिसान दीस वाढत असतानाच दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालयान मोबाईल वापराचेर बंदी घाल्या। व्यवस्थापन मंडळाच्या निर्णया खंयच्याच विद्यार्थ्याक क्लासरूम वा शाळेच्या आवारांत मोबाईल वापरपाक मेळचो ना। व्यवस्थापनाच्या ह्या निर्णयाक चडशा पालकांनी येवकार दिला। हांवें कोणा कडल्यान पयशे घेवन खाल्यात जाल्यार विनोद शिरोडकरान एका मनशाक हाडून ते दाखोवचे। हांव राजिनामो दिवपाक तयार आसा अशें उतर उपनगराध्यक्ष तशेंच बाजार समिती अध्यक्ष दिपाली सावळ हांणी दिला। न्यू मार्केटाचे अध्यक्ष म्हूण वावुरपी विनोद शिरोडकर हांणी जी बेकायदो कामां केल्यात ती सगळीं कामां मार्केट समितीचेर आयल्या उपरांत बंद केल्यात। बाजारांतल्या मडगांवकारां खातीर न्हय जाल्यार बिगर गोंयकारां खातीर शिरोडकाराची धडपड सुरू आशिल्ली आतां विनोद शिरोडकार निरशेवणेंतल्यान विधानां करतात। बाजारांतल्यो समस्या सोडोवपाक पालिका आनी मार्केट समिती समर्थ आसा अशें दिपाली सावळ हांणी स्पश्ट केलां। वातावरण नितळ दवरप हें दर एकल्याच्या हातान आसता आनी ती जबाबदारी आमची आसता। जेन्ना सरभोंवतणी नितळसाण आसतली तेन्नाच मन प्रसन्न उरतलें अशें मत खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी सोमारा जाल्ल्या वेलिंग प्रियोळ पंचायतीच्या बायोगॅस प्लांटाच्या लोकार्पण सुवाळ्यावेळार उक्तायलें। प्रत्येकान सहकार्य करून वेलिंग पंचायत वाठार एक कोयर मुक्त वाठार करचो अशें ताणें सांगलें। ह्या वेळार पंचायतीचे हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। खाजगी बस संघटने वांगडा कदम महामंडळान सरकारा वतीन केल्ल्या कबलातीन काणकोण, सावड्डे आनी फोंड्या ह्या तिनूय मार्गांचेर कदंबाच्यो बशी सुरू करपाच्या प्रस्तावाक आमची कसलीच हरकत ना। मात 2018 सावन आमकां आदल्या येवजण्यांचे पयशे मेळपाक जाय आशिल्ले ते सरकारान दिवचे अशी मागणी फोंडे बस संघटनेच्या वांगड्यांनी केल्या। कोरोना काळा उपरांत सगळ्या बसकारांचे सामकेच हाल जाल्यात देखून ह्या प्रस्नाचेर येरादारी मंत्री आनी मुख्यमंत्र्या वांगडा सविस्तर चर्चा करपा खातीर बसका जावची अशें तांचें म्हणणें। अनुसूचित जमातींक आरक्षण मेळचे हे खातीर केंद्र सरकाराक पत्र बरयलां अशें दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान सांगलें। अनुसूचित जमातींक आरक्षण मेळचे हे खातीर हांव ताच्या फावरान आसतलों अशें सार्दिनान स्पश्ट केलें।
केंद्र सरकाराच्या रोजगार मेला कार्यावळी खाला पणजे जाल्ल्या सुवाळ्यात केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी 126 जणांक अपॉइंटमेंट लेटरां दिली। तांकां स्टेट बँक ऑफ इंडिया, रेल्वे, बँक ऑफ महाराष्ट्र, ESI, संरक्षण आनी हेर खात्यांनी नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात। ह्या वेळार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नोकरी मेळिल्ल्या मुखार विचार उक्तायले। निमाणे कडेन फोंड्याचो बस स्टँड चकचकीत जाला। बस स्टँडाचें काम पुराय केल्ल्या खातीर गोवा फॉवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामतीन सरकाराचे आनी मंत्र्यांचे उपकार आटयला। बस स्टँडाचें काम बेगोबेग पुराय करूंक ना जाल्यार भर पावसान आंदोलन करतले अशी शिटकावणी गोवा फॉवर्डान दिल्ली। ताचे उपरांत सरकारान आनी मंत्र्यान पयले प्राधान्य दिवन बस स्टँडाचें काम पुराय करून घेतले। वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सरकारी खात्यांतल्या अधिकाऱ्यां वांगडा पावसा पयलींची कामां कितली पुराय जाल्यात हाचेर रिव्ह्यू बसका घेतली। तशेंच पावसांत लोकांनी सरभोंवतण नितळ दवरचो असो उलो दाजी साळकारान मारला। पावसांत लोकांक त्रास जावचे न्ही देखून पावसा पयलींची कामां बरे तरेन हाताळात। पावसांत जळारा पासून दुयेंसां जाता हाची लेगीत जतनाय घेतले अशें दाजी साळकारान बसके वेळार सांगलें। श्रमदामा वरवीं काणकोणच्या आनीक 200 गरजूंक पक्की घरां बांदून दिवपाची मोख आपणें दवरला। म्हज्या मतदारसंघाची उदरगत जावप तशेंच गरजूंक तांचे मूलभूत हक्क मेळोवन दिवपाक हांव महत्व दितां अशें सभापती रमेश तवडकार हाणें सांगलें। 15 जूनाक लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांच्या हस्तुकीं श्रमदामा वरवीं बांदिल्ल्या 20 लाभार्थ्यांक तांची घरां दितले अशें ताणें सांगलें। हे विशीं गोंयचे 187 पंचायतींक खासा व्हिडिओंतल्यान प्रेझेंटेशन करून हो उपक्रम लावपाक सांगला अशें सभापतीन ह्या वेळार सांगलें। सोवेची वर्ल्ड बॉक्सिंग चॅम्पियन मॅरी कॉम 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत खासा निमंत्रीत म्हूण हाजेरी लायतली अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली। आमी 37व्या राष्ट्रीय खेळा खातीर पुरायपणान तयार आसात। आयतारा 18 जूनाक श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर राष्ट्रीय खेळा सर्तीचें उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जातलें अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें।
वेळी मतदारसंघाचे साबार प्रश्न सुटावे करचे अशी मागणी करीत थळावो आमदार क्रूज सिल्वान पंच वांगड्या सयत मंगळारा मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली। वेळी मतदारसंघात प्राथमिक भलायकी केंद्र पुलीस आउटपोस्ट दिवचे तशेंच रस्तो लायटीचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केल्या। मुख्यमंत्र्यान हे प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावे करपाचें आश्वासन ह्या वेळार क्रूजाक दिलां। गोय पर्यटन क्षेत्र आशिल्ल्यान गोमंतकियांक खूब रोजगाराची संदी उपलब्ध आसा। मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक लागून सुमार 2 लाख व्हाईट कॉलर जॉब मेळटले। ताका लागून तरणाट्यांनी आपली तयारी दवरपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। कुशळटाय विकासाच्या शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या कंपनीं कडल्यान एप्रेंटिसशीप म्हणून काम करपाची संद चुकोवची न्हय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें केलें। दिवचल सत्तरी राज्य कौशल विकास आणि उद्योजक कला हांच्या जोड पालवान सांखळे रवींद्र भवनात आयोजित केल्ले पंतप्रधान राष्ट्रीय एप्रेंटिसशीप मेळाव्यान मुख्यमंत्री उलयतालो। गोय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन जुलय म्हयन्याच्या निमण्या सप्तकांत सुरू जातले अशी माहिती सभापती रमेश तवडकर हांणी दिल्या। सुमार 15 ते 20 दीस हे अधिवेशन चलतले, ताका लागून ह्या वेळार विधोरकांक तांचे विशय मांडपाक चड वेळ मेळटलो अशें सभापतीन ह्या वेळार म्हणलां। सांस्कृतिक भेदभाव करूं नाकात, लोकांक जे जाय ते ताणें फॉलो करूनी अशें म्हणून खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मुख्यमंत्र्याक जाप दिल्या। पोर्तुगीजांचो उदो उदो खूब जालो, तांचो वारसो पुसून आमकां आतां नवें गोंय घडोवपाक जाय अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हणिल्लें। पोर्तुगेजांनी वायट कृत्यां केली, पूण ताचे परस ताणें बरें काम लेगीत केल्ल्याचें सार्दीन म्हणटा। पेडण्या महामार्गाच्या कुशीक बांदिल्ले सर्वीस रस्ते सामके बाबत परिस्थितींत आसा। ह्या रस्त्यांचेर फकत लोबरां दाळून दवरल्यात, ताका लागून हांगच्यान येरादारी करतना त्रास जाता। तशेंच बऱ्याचशा रस्त्यांची परिस्थिती जाल्यार सामकीच वायट स्थितीन आसा अशें थळावे लोक सांगतात। आमदार प्रवीण आल्लेकरान हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी लोकांनी केल्या। ह्या बाबत रस्त्यांक लागून बारीक सारीक अपघात जावपाचें प्रमाण लेगीत वाडल्यात अशी माहिती थळावे दितात।
धोकादायक आनी केन्नाय कोसळपाच्या अवस्थेंत आशिल्ली दिवचल शारांतली कांय झाडां कापतले. पिराची कोंड, मांद्रेकार वाडो आनी हेर वाठारांत घरा कुशीक कांय झाडां धोकादायक अवस्थेंत आसा. मजगतीं दिवचल जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण रान आनी शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळारा दनपारां पिराची कोंड आनी मांद्रेकार वाडो वाठारांतल्या धोकादायक झाडांची पळोवणी केली. ह्या वेळार नगरसेविका आदोगाद रंजना वांयगणकर हाजीर आशिल्ली. मेळिल्ले खबरे प्रमाण 8 परस चड झाडां धोकादायक आशिल्ल्याचे अधिकाऱ्यांचे नदरेक आयला. मंगळारा मांद्रे सावंतवाडा हांगा भुमिका देवळाचो सुशेबीकरण लोकार्पण सुवाळो जालो. देवूळ हें एक सांस्कृतीक केंद्र अशें गणेश गांवकारान सांगलें. ह्या सुवाळ्याक गोवा पर्यटन विकास महामंडळ चेअरमॅन गणेश गांवकार, आमदार जीत आरोलकर, सरपंच अमित सावंत हाजीर आशिल्ले. तरणाट्यां मदीं देशभक्तीची भावना रुजोवप हो एनसीसीचो मुखेल हेत. एनसीसीचो मुखेल उद्देश एकवट आनी शिस्त जावन आसा अशें गोवा वनचो कमांडो ऑफिसर कर्नल बटालियन मनोज कुमार सिंग राठोड हाणें श्री हनुमान विद्यालयांत एनसीसीच्या पयल्या गटाच्या उक्तावणा वेळार उलयतना सांगलें. ह्या पयल्या गटांत 8वे यत्तेच्या 25 विद्यार्थ्यांचो समावेश आसा. ह्या कार्यावळींत विद्यालयाच्यो मुख्याध्यापिका सुविधा बर्वे तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. वेपारी परवानो नाशिल्ल्यान दिवचल पालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज ह्या मार्केट संकुलांतले एक दुकान बंद करपाची पाळी एका आदल्या नगरसेवकाचेर आयल्या. ह्या दुकानांत बेकायदेशीरपणान सोऱ्याचो होलसेल वेव्हार चलता अशी कागाळ एका विद्यमान नगरसेवकान करतकीच पालिकेचो मुख्याधिकारी सचिन देसाय हाणें पळोवणी करून दुकान बंद दवरपाचो आदेश संबंदीत आदल्या नगरसेवकाक दिलो. मजगतीं दिवचल पालिकेच्या छत्रपती शिवाजी पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यान केल्ले कारवाये खातीर शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान संघटनेन समाधान उक्तायलां. ह्या मार्केट संकुलांत कसलेच गैरवेव्हार चलपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी संघटना आनी जागृत लोकांनी दिल्या. तशें निवेदनूय पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांक दिलां. श्री विठ्ठल रखुमाईच्या दर्शनाची उमळशीक लागिल्ले विठ्ठल भक्त पंढरीची वाट चलतना वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक ह्या भक्तांक उमेदीन येवकार दितात. आषाढी एकादशी निमतान वारकऱ्यांनी काणकोण सावन पंढरपूर मेरेन विठ्ठलाची वारी सुरू केली. 430 किलोमीटर पदयात्रा करतले अशें ताणें सांगलें.